नमस्कार, दिसभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेऊन हांव संजना अंजुनकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। अनुसूचित जाती आनी जमातीच्या लोकांक करू नाकात पयस, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचे भाजपा पदाधिकाऱ्यांक आवाहन। सात दिसां भितर दिल्ली सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ वेले ना जाल्यार सभापतीच्या घराचेर व्हरतले मोर्चा, मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन फ्रंटाची शिटकावणी। लोकसभेची दोनूय सिटां जिखतले, 60,000 परस चड मतांनी दक्षिण गोंय करतले काबीज, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान उक्तायलो विश्वास। सनबर्न म्युझिक महोत्सवात सुमार 50 मोबाईल गेले चोरयेक, 7 जाणांक अटक, 30 मोबाईल केले जप्त। म्युझिकाचो आवाज उणो करपाक सांगलो म्हूण क्लबाच्या दनयान तरणाट्याक केली मारबडय, वागातोरची घडणूक, क्लबाच्या मॅनेजराक अटक, दनयान काडलो पळ। बोरयेच्या स्वामी विवेकानंद विद्यालया कडेन फांतोडेर जाले बिबट्याचे दर्शन, बिबट्याच्या वावराक लागून लोकां मदीं पातळा भंय। आता खबरो विस्तारान। अनुसूचित जाती आनी जमातीच्या लोकांक पयस करू नाकात, तांकां घरा पयात वा तुमी तांच्या घरा वचात। भाजपाच्या कार्यान तांचो आस्पाव करून घेयात, नाजाल्यार गोंयांतले अर्बन नक्षलवादी तांचो गैरफायदो करून घेतले, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांक आवाहन केले। एसटी आणि एससी समाजाच्या लोकांक भाजपाच्या कार्यात स्थान आणि मान लेगीत दिवचो पडटलो, नाजाल्यार अर्बन नक्षलवादी तांचो चुकीचे पद्धतीन वापर करून घेतले तेन्ना तांकां पयस करू नाकात, अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले। हेर राज्यांनी न्ही जाल्यार गोंयांत लेगीत अर्बन नक्षलवादी आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्याचे म्हणणे। अर्बन नक्षलाइट जे आहा पळय न्ही, हे वेगवेगळ्या देशांत लोकांचो म्हणजे आमी म्हणटा लोकां मदीं अशा वेगवेगळ्या पद्धतीचो अननेसेसरी वेगवेगळे विशय घेवन भोंवतात। आमी जेन्ना फक्त ह्या देशांत 4 पिलर, महिला शक्ती, युवा शक्ती, किसान शक्ती आणि गरीब कल्याण ह्या विशयाचेर माननीय मोदीजी काम करतात। म्हणजे अर्बन नॅशनलाइट लोकांच्या तकलेंत नाका जाल्ले विचार घालपाचो प्रयत्न सातत्यान करीत आसा। हे देशाच्या मदीं जाती आनी धर्माच्या मदीं विभाजन करपाचो प्रयत्न करतात, हांकां म्हाजें म्हणणें हांकां पयस दवरपाक। अशें थोडी गोंयांत बीन आतां थोडे गोंयांनी बी ते अशा पद्दतीचो प्रचार करपाक लागले। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। 2024च्या लोकसभा वेंचणुके पयलीं सरकारान आमच्या राजकीय आरक्षणाचो प्रस्न सुटावो करचो। सभापतीन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता सयत हेर राजकीय पक्षांच्या फुडाऱ्यांक घेवन दिल्ली वचचे, नाजाल्यार सभापतीच्या घराचेर मोर्चा घेवन येतले, मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन फ्रंटान शिटकावणी दिल्या। हरशी काँग्रेसीक दोश दिवपी भाजपा सरकार आमचेच बाबतीत वगी कित्याक? मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन फ्रंटान प्रस्न उपरासला। आमच्या कुस्तार सत्तेर आयिल्ल्या भाजपाक आपल्या आश्वासनाचो विसर पडला काय कितें, अशें तांचें म्हणणें। भाजपान आमच्या तोंडाक पानां पुशिल्ल्याचो आरोपूय तांणी ह्या वेळार केलो। आनी आमी सरकारा कडेन मागिल्ले की 2024ची इलेक्शन नोटिफाय जावचे पयलीं जो आमचो रिझर्वेशनाचो मुद्दो आसा, जो आमी घटनेन दिल्लो अधिकार आसा, ताचेर तुमी तोडून काडचो अशें आमी तेजेर मागिल्ले। आनी त्या आमचे मागणी धरून असेंब्लीक ताचेर भासाभास जाली आनी सीएमान आश्वासन दिलें। पूण आज 5 म्हयने जातात, सीएम सेंट्रल गव्हर्मेंटा मुखार ऑल पार्टी डेलिगेशन घेवन वचपाची खबरच काडना। म्हणटकीर जेन्ना फ्लोर ऑफ द हाऊस आश्वासन दिल्लें जाता तेन्ना ताचो जबाबदारी इम्प्लिमेंट करपाची स्पिकराची, आनी स्पिकरान हाचेरूच कांयच केल्ली ना। म्हणटकीच हो आदिवासी लोकांचेर केल्लो अन्याय, म्हणटकीच आमी स्पिकराक 7 दिसांचो अल्टिमेटम दितात
की ताबडतोब ताणें सीएमाक वा ट्रायबल मिनिस्टराक ऑल पार्टी डेलिगेशन घेवन सेंट्रल गव्हर्मेंट मुखार व्हरचें आनी आमची जो इश्यू आसा त्या बाबतींत कन्विन्स करून 24 पयलीं इलेक्शन नोटिफिकेशन जावचे पयलीं आमची नोटिफिकेशन काडचें अशी मागणी आसा. आनी समज ताणें तशें केलें ना जाल्यार आमकां कांय ऑप्शन नासतना स्पिकराच्या घर मुखावयल्यान लोकां घेवन आमच्या आदिवासी बांधवांक घेवन 300 ते 400 लोकांक घेवन एक मोर्चो तेजे मुखार घरा मुखार व्हरचो पडटलो. आमकां लागून तुम्ही सत्तेर आसा परंतु 2012 सत्तेर आयल्यानंतर आयज पर्यंत जे तुम्ही त्या पयलींच्या सरकाराक जे पळय हे करताले दोष दिताले हे सरकार आयज आमच्या समस्त एसटी बांधवांचेर पाळी येयल्ली आसा की तो दोष तुमकांय लागू जाता. तुम्ही आमच्या तोंडाक पानां पुसली. आमच्या वांगडाच एसटी समाजाचो दर्जो मेळिल्ल्या जम्मू काश्मीर, झारखंड आणि उत्तर प्रदेशातल्या एसटी समाजाक राजकीय आरक्षणाचो घटनात्मक अधिकार केन्नाच मेळ्ळो जाल्यार आमीच कितें तुमचे घोडे मारले असो प्रश्न ह्या वेळार समाजाच्या फुडाऱ्यांनी विचारलो. अरे सौभाग्यानो, आमच्या बरोबर जे कोण एसटी म्हणून त्या वेळार डिक्लेअर झाले 2003 ते बाकी स्टेटीचे जम्मू काश्मीर असो मागीर हांगासरले आमचे झारखंड असो यूपी असो तांकां पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो जो घटनात्मक अधिकार जो आसा तो प्राप्त जालो. आणि तुमच्याच घोडे जे आसा अशे खंय हाडला. कित्या खातीर तूं पासपोर्टाचेर उलयता आणि बाकीच्या इश्यूआचेर उलयता. आमचो एसटीचो हो जो इश्यू आसा आमचे कॉन्स्टिट्युशनल जे तुम्ही रायट जे आसा हे जे तुम्ही पायदळीत तुडयता हेचेर ते लोकसभेन आवाज काडपाची तुमकां हिम्मत जायना. आता लोकसभेचे इलेक्शन येवपाचेच आसा. आमचे अजून म्हणणें आसा तुमकां जर सावरपाचें आसा जर सावरा. जर तर तुमकां सावरपाचें ना सावरू नाका. आमी जर तर तुम्ही आमची जर मागणी जर मान्य जर करिना जे कितें आमी निश्चित केल्लें आसा ठरयल्लें आसा ते आमी करतले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. 2024 जावपी लोकसभा वेंचणुकेन भाजप 2 सिटां जिखतले. दक्षिण गोंयांत जाल्यार ह्या वेंचणुकेन 60,000 परस चड मतांनी भाजप वेंचून येतली असो विश्वास मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें व्यक्त केला. ते भाजपा कार्यकर्ता सभे वेळार पणजेंत उलयताले. आम्ही जितके काम केलां तितके सगळे काम सगळ्यांच्या पर्यंत पावय जाल्यार निश्चित रित्या आम्ही म्हणटा ताज्या पेक्षा चड मार्जिनान. कारण जितके तुम्ही लोकांपर्यंत चड पावतले तितके लोक चड मोठ्या प्रमाणात भारतीय जनता पार्टी खातीर वोटिंग करपाक तयार आसा. फक्त आमी सांगपाक जाय आमच्या मदीं कसलोच म्हणजे आजून परत हांव रिपीट करता की बरेच जाण वेगवेगळी कन्फ्युजनां क्रिएट करपाचो प्रयत्न करता. बट निश्चितच रित्या कसलीच कन्फ्युजन ना. आमकां निश्चित खबर आसा की भारतीय जनता पार्टीचे 2 सीट हे फावटी आमी भारतीय जनता पार्टी गोंयांतल्यान जिखता हे ठामपणे सांगता. काल हांव कुठ्ठाळी मतदारसंघात भोंवतालो. कुठ्ठाळीच्या आमचो आमदार अंतोन पाल हाचो वाडदिवस आशिल्लो. पण ज्या पद्दतीन लोकांचो उत्साह आणि लोकांचो जेन्ना मोग हांवें पळयलो की खूप मोठ्या प्रमाणात वचात थंयसर खूप मोठ्या प्रमाणात गर्दी आणि वेगवेगळे फाउंडेशन त्याच्या सगळ्या पंचायतींनी हांवें स्वता प्रवास केलो. म्हणजे कुट्टाळी सारकिल्या मतदारसंघात जो इंडिपेंडंट आमदार आहा थंयसर जेन्ना इतको व्हडलो रिस्पॉन्स आमकां मेळटा तेन्ना निश्चित रित्या साऊथ गोवातलो सीट 100% हे फावटी आमी फाटले म्हणजे 14 जेन्ना जिखलेले तेन्ना 30,000च्या मार्जिनान जिखलेले. हे फावटी 60,000च्या पेक्षा चड मार्जिनान. सनबर्न आनी चोरी हे आतां समीकरणूच जाल्ले आसा. सनबर्न म्युझिक महोत्सवात सुमार 50 मोबायल चोरयेक गेल्ले. मोबायल चोरी प्रकरणात हणजूण पुलिशेन 7 जाणांक अटक केला. तांचे कडल्यान 29 लाखांचे 30 फोन ताब्यात घेतल्यात. फुडलो तपास सुरू आसा. कल रात को
अंजना पुलिस स्टेशन के स्टाफ अंडर द लीडरशिप ऑफ PI प्रशाल एंड गाइडेंस ऑफ SDPM आपसा जीपा एक इंटरस्टेट गैंग को पकड़ा है जो महाराष्ट्र से गोवा आया है, ये टूरिस्ट सीजन को टारगेट करके। ये लोग बेसिकली अभी टूरिस्ट सीजन में जो टूरिस्ट आते हैं इनके मोबाइल को चोरी करने के टारगेट में ये इधर आया हुआ था। और देयर फर्स्ट एम वो सनबर्न या फिर दूसरा जो बड़े गैदरिंग्स जहाँ पे हो तो वहाँ से लोगों को विदाउट देयर अवेयरनेस उनसे चोरी करके वहाँ से मोबाइल लेके जाते हैं। तो बिकॉज वी हैड टेकन प्रीएम्प्टिव स्टेप्स एवरीवेयर, वी हैड इनिशिएटेड आवर इंटेलिजेंस नेटवर्क्स और हमने काफ़ी होटल्स में चेकिंग किया था, होटल्स के साथ हमने मीटिंग कराया था। इसके कारण हमें इंफॉर्मेशन मिला और उस वजह से आज प्रशाल के टीम ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये बेसिकली बुमरा महाराष्ट्र से आया था इधर और इनका प्राइमरी टारगेट था हाई एंड मोबाइल फ़ोन्स। ये लोग ऐसे करते थे कि लोग अगर कोई दूसरे कुछ इवेंट में फोकस करते थे तो चुपके से पीछे से वो मोबाइल निकालते थे और जैसे ही वो जो चोर जिसने मोबाइल निकाला था वो अपने साथी को पीछे से हैंड ओवर करते थे और इमीडिएटली गायब हो जाता। बाय द टाइम ये जो विक्टिम को पता चले कि मतलब मोबाइल कहाँ है, ये सारी टीम गायब हो जाता। तो इन लोगों ने इधर महाराष्ट्र से इधर आया, इधर आने के बाद इधर से गाड़ी हायर किया, रेंट ए बाइक और उधर ही सारे टूरिस्ट एरिया में बीचेस, ये वागाटोर, कलंगूट सारे बीचेस में टारगेट कर रहे थे। तो अभी इनके और भी साथियां हैं, हमारा टीम अभी ऑपरेशन कर रहे हैं, बट वी विल अपडेट यू। नंबर 1 इज़ मिस्टर उबैदुल्ला, 43 ईयर्स, बेसिकली मुंब्रा महाराष्ट्र से है। ओवैज़ है, अशरफ नगर मुंब्रा मुंबई। सोहेल 32 ईयर्स, मुंब्रा महाराष्ट्र। अब्दुल रहमान मलाड वेस्ट महाराष्ट्र। सद्दम वाडाई ईस्ट महाराष्ट्र। मोहम्मद जीजान मुंब्रा मुंबई और सोहेल 22 ईयर्स थाने। इन लोगों को अभी गिरफ्तार किया है। इनसे हमने 29 फ़ोन्स जो हाई एंड फ़ोन्स हमने इनसे रिकवर किया है। इट्स क्लोज टू 25 लाख रुपीज़, 25 लाख रुपीज़ के आसपास की सब फ़ोन मिला के और जो आइटम इनसे अलग से मिला है वो सब मिला के 25 लाख के आसपास इनसे रिकवर किया। सर पिछली बार जो गैंग यहाँ पे आया था सनबर्न के टाइम, जो पूना का गैंग था, 3 पुलिस लेके, यही इनका कुछ कनेक्शन है इसमें? अभी इसमें हम इंट्रोगेट कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट वेदर देयर आर एनी लिंक्स। एज ऑफ नाउ तो हमें इनका कोई लिंक नहीं मिला। सर स्पेशली ये सारे लोग जो है बाहर से लोग हैं, तो ये इनके रिकॉर्ड्स महाराष्ट्र से हमें वेरीफाई करना पड़ेगा, वहाँ का कोई हिस्ट्री शीटर है कि नहीं। सर टीम कब है अभी? राज्य व्हडल्यान म्युझिक वाजोवंक नाका म्हूण सांगिल्ल्यान वागातोरच्या ॲशली फर्नांडीस ह्या तरणाट्याक लिओनी क्लबाच्या दनयान ताच्या घरा वचून पेटपाची घडणूक शेनवारा सकाळी 5:30 वरांचेर घडली। हे विशीं अंजूण पुलिशेन कागाळ नोंद जाल्या। मारपेट केल्ल्या एका मनशाक पुलिशेन अटक केला। मजगती क्लबाच्या मालकाचो सोद पुलीस करतात। घरा वयताले तर आमी वयताले तेन्ना थिंगा चिप चालू आसा, व्हडल्यान चालू आसा। तर आमी जाल्यार बघितलें व्हडल्यान चालू आसा तर आमी रावले मातशे आनी ट्रॅफीक मातशें उरलें तर ते म्हणलें ना व्हडल्यान रावलें। मागीर आमी म्हटलें ताका म्हणलें मातशें म्युजीक स्लो कर, आमकां कांय न्हिदोंक जाय। ओके तितल्यान जालें की मागीर आमी थंय रावले। मातशें आमी फुडें गेलो पळय जाल्यार तो ऑस्टीन म्हणून चिंटू तो येयलो। तो म्हळ्यार मागीर म्युजीक कित्याक बंद म्हणल्यार आमी म्युजीक तुजें बंद करूंक ना, तुज्या मॅनेजरान बंद करा। तो मॅनेजराक तो म्हळ्यार पठार पावलो आनी आपूण चालू करतलो म्युजीक। म्हणल्यार बरें नो इश्यू, गो हेड हे म्युजीक तूं चालू कर। आनी आमी येयले। हांव ताका पावोंक येतालो घरा। मातशे वक्तान म्हाका फोन येयलो घरा कडेन की आमच्या घरा कडेन गेल्या, दारार मारल्या। आमची मामी ती तेंच्या दारार मारून उठयल्या आनी हांव खंयसर आतां वयतालो म्हणजे तूं आपय
तर आमचो थंय फोन मारलो हांव येयलो पळय जाल्यार भायर पायप आले PVC पायप स्विंग करूंक लागले स्विंग करून हांवें हात घातलो तेकाय लागलो ओके 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 तकल्यो भरले आनी तेका आमी घट दिलें तेका सांगलें मारना उलय मागीर ते पायप काडून हांवें भायर उडयले अशी बाब म्हाका सांग हो इन्सिडंट केन्नाचो आयज सकाळी किती आतोडे ओके सो नाव यू हॅव ऑलरेडी रजिस्टर्ड अगेन्स्ट हूम इज दॅट Austin 2 he has got his club here he's got his club for okay so it is over there so आता पोलिशन किती हां पोलिशन who is arrested now Austin Vijay his partner he is the manager and there is another fellow over there they issued us they're going to arrest him. Okay. See, there was an issue. There was we have registered an FIR in which ये जो complainant और complainant या victim और accused दोनों localites है, ठीक है. इधर इनका एक some dispute हुआ. Dispute के ऊपर there was a use of force by one party over the other, जिसमें complainant ने हमें complaint दिया. Complaint के ऊपर हमने FIR register किया है. FIR हमने किया है. ऑस्टिन कार्लोस के खिलाफ हमने FIR register किया है. So it is the investigation is in the primary stage. We are investigating what is the reason for the fight and what is the reason for the attack and all. We are investigating. Investigation के बाद में we will be able to give you a further update. This has nothing to do with the noise pollution. As of now, the investigation is in the preliminary stage. Anyone is arrested in this case? No, not as of now. FIR has been just registered and investigation has been taken. So there was also one controversy regarding the सरबत के पहले दिन वो शिवजी का कुछ पिक्चर सरबत की इवेंट स्क्रीन पे दिखाया गया था. सो लोकल्स थोड़े डिस्टर्ब है उसके वजह से. किसी ने कंप्लेंट भी किया है SDPO के पास. We will see if at all any complaint is read, any legally any action is mandated, we will take whatever action is required. सर आफ्टर सनबर्न लाउड म्यूजिक के ऊपर क्या है क्योंकि बहुत वीडियो वायरल भी हो रहे हैं कंप्लेंट उनके. We will check the veracity of the videos. Nowadays there is an artificial intelligence का भी ज़माना है in which we can't primarily prima facie we can't go with the videos, but if at all it's related to noise pollution in the coastal belt, whatever action is needed we will take. शेनवारा बोरीमालांतल्या स्वामी विवेकानंद विद्यालयाच्या आवाठांत फांतोडेर रस्त्यार भोंवतना बिबटो दिश्टी पडलो. बिबटो रस्त्यार मॉर्निंग वॉक करता अशी फकाणां करीत लोकांनी ताचो व्हिडिओ व्हायरल केलो. शेनवारा शापोरा हुंडोवाडो वाठारांतल्या देवस्थानाच्या सुवातीर परप्रांतीय बिल्डरान बेकायदेशीर बांदकाम सुरू केला. थळाव्यांक विश्वासान घेनासतना भाटकारान जमीन विकली. देखून थळावे आनी भाटकारां मदीं वाद निर्माण जालो. थळाव्या लोकांनी पंचायतीन वचून प्रतिज्ञापत्र सादर केले. उपरांत ह्या घडणुकेचेर दखल घेतली अशें पंचायतीच्या सचिवान सांगलें. सर्वे नंबर 379 सब डिविजन 1 and 2 कंस्ट्रक्शन म्हटल्यार तेंच्यांनी फेन्सिंग घातलेलें आसा पत्रे मारलेलें आसा सगळें. सरपंच मेळोंक ना आनी सेक्रेटरी आसलो. सेक्रेटरीक सांगलें. सेक्रेटरी म्हणलो तुमी एप्लिकेशन दियात कितें आहा तें वी वील स्टॉप द. आतां फुडले आतां पळय आतां सद्या कार्यवाही घेयात की सेक्रेटरी सांगला आपूण बाबा आपूण हेचेर कितें आहा ती कार्यवाही करता आनी तेंचें काम स्टॉप दवरता. आमी सांगलो तुमकां आमचें जो पर्यंत सॉर्ट आउट जायना तो पर्यंत स्टॉप करता. आमी आतां सगळे उड्यावले जितले आमचे ग्रामस्थ आसले एक 250 सुमार 250 वाड लोक आसलो पूण थोडे येवंक नात. आयज शेनवार आसल्या कारणान ते आयतारचे पंचायत बंद आसता सो ताका लागून थोडे पावूंक नात. जर तर हांगासून येता तर आमी खंयचे कडेन वयतले. आमी दिला कॉपी टू द पुलीस स्टेशन ऑफ अंजुना BDO आनी डायरेक्टर ऑफ पंचायत आनी पंचायतीक दिल्लें आसा. आतां काम चालू जाल्या थंयसर तेंचे कडेन एप्रोच जाल्ले सुद्दां भाटकारांक 15 दीस म्हयनो भर जालो. तेंच्यांनी काय आमकां लिगली अशें आमकां फक्त इतलें म्हणणें आसा कितें तो दितात म्हणटा जागो पूण आमी तितलें म्हणणें आहा की तेंच्यांनी आमकां तें बाबा गिफ्ट ऑफ डीड कितें करून दिवचें. आमकां एक सेलिब्रेट करून दिवची आमच्या तेय मागणी आहा.
अयोध्येच्या राम मंदिराचो उक्तावण सुवाळो दिवाळी सारको मनयतले. 22 जानेराक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी राम मंदिराचे उक्तावण जातले. ह्या उक्तावण सुवाळ्याक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाजीर रावतले. हे निमतान दर एकल्यान आपल्या घराघरांनी दिवे लावन दिवाळी मनोवची अशें आवाहन राज्यसभेचो खासदार सदानंद शेट तानावडीन केला. सगळ्यांक एक महत्वाची सूचना. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की 22 जानेवारी आमचे हांगासर अयोध्येत राम मंदिराचे उद्घाटन जातले. नरेंद्र मोदींच्या आणि साधू संतांच्या उपस्थितीत गोंयच्यान जसे अपेक्षित जे फक्त 2-3 आसले, कदाचित मुख्यमंत्री असू शकता, पण आम्ही सगळ्याच जाणांक आपापल्या भागा भितर जी देवळां आसात त्या देवळांनी ते कार्यक्रम आमकां करूं जाय आनी आपापल्या घरांचेर त्या दीस पणटे पेटोवन एक दिवाळी अशा पद्दतीन साजरी करूं जाय. त्यामुळे सगळ्यांनी त्याची नोंद घेवची. तेलंगणाचे चित्रकार एल्पला पोचन सध्या गोंय भोंवडेर आसा. पुराय देशाचो दौरो करून दरेका राज्याची संस्कृताय ताचे खाशेलपण चित्रांच्या माध्यमांतल्यान सांबाळून दवरपाचो ताचो उद्देश आसा. ही चित्रां तो खंय पुस्तकाच्या रुपान उजवाडाक हाडटलो. तशेंच चित्रांचे हे पुस्तक तो देशांतल्या दरेका विद्यापीठाक दितलो खंय. पळयात पुराय बातमी. तेलंगणाचो चित्रकार एल्पला पोचन सध्या गोंय भोंवडेर आयला. भारतातल्या वेगवेगळ्या राज्यांची संस्कृताय आणि तांचे खाशेलपण चित्रांच्या माध्यमांतल्यान सांबाळून दवरपाचो ताचो उद्देश आसा. 2017च्यान ताणें देशाची भोंवडी करपाक सुरवात केल्ली. तेन्नाच्यान आयज मेरेन 26 राज्यांनी भोंवडी करून ताणें 13,000 परस चड चित्रां काडल्यात. वाटेत मेळत तांच्या कडल्यान लिफ्ट घेवन हो चित्रकार भोंवडी करता. रातच्या वेळार तो देवळांनी आसरो घेता. म्हज्या चित्रांचे पुस्तक छापून भारतातल्या वेगवेगळ्या विद्यापीठांनी दवरप हो आपलो हेत आशिल्ल्याचे चित्रकार एल्पला पोचन सांगता. आयकात ताची काणी. पोचन चेन्नूर तेलंगाना का रहने वाला. कला यात्रा करके 2017 दिसंबर में निकल गया भारत का. कश्मीर से कन्याकुमारी तक जा रहा है. हर जगह का कल्चर कैसा होता है, वहाँ का फेस्टिवल कैसा होता है, उन लोगों का त्यौहार में कपड़ा पहनने का तरीका, अलग अलग जगह का अलग अलग क्या क्या काम करते हैं, उसको किसी को डिस्टर्ब नहीं करते. तो कला के दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं पूरा ड्राइंग के हिसाब से. कोई कंपनी सरकार से ऐसा नहीं उतना पैसा खर्च करके घूम रहे हैं. कभी कभी दूसरों मदद करते हैं, सीनियर जूनियर मंदिर में सोते, रेलवे स्टेशन में सोते, अलग अलग जगह का अलग अलग कर रहा है. अभी गोवा पहुँच गया, 6 दिन हो गया और 6 दिन रुक के गया यहाँ. तो यहाँ का कल्चर अच्छा है. यहाँ का टोटल अलग है, आर्किटेक्ट अलग है और आदमी भी अलग है, कपड़ा पहनने का तरीका अलग है. यहाँ भी ट्राइब अलग होता है, पंजाब में ट्राइब अलग होता है, राजस्थान का ट्राइब अलग होता है. भारत का कल्चर क्या है सब चीज़ को लाइव में ड्राइंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसा कन्याकुमारी तक जा रहा है. कन्याकुमारी खत्म होने के बाद एक किताब छाप के हर यूनिवर्सिटी में फाइनेंस डिपार्टमेंट में होना चाहिए रेफरेंस के लिए. ऐसा कोशिश कर रहे हैं. सबको बहुत बहुत धन्यवाद. कितना गांव घूमेगा? और अभी तक 26 स्टेट घूम चुका है. 20 स्टेट पैदल, साइकिल, बाइक को कोई लिफ्ट ट्रेन, अलग अलग व्हीकल से अलग अलग जा रहा है. और कितना गांव घूमने वाला है? और 4 राज्य बाकी. कौन सा हो? पांडिचेरी, तमिलनाडु, केरला. बाद में कहाँ जाएगा? खत्म होने के बाद हैदराबाद जाएगा. वहाँ एग्जीबिशन करेगा. एक गवर्नमेंट मदद करे तो किताब छाप के हर यूनिवर्सिटी में जमा करेगा भारत से. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान गौरांग प्रभू मलकारणेकार. अस्तित्व संकश्टांत आयिल्ल्या मुळगांव रायकडल्या तळ्याक आतां बरे दीस येवपाची आस्त वाडल्या. उदका स्त्रोत खात्या वतीन सुमार 15 लाख रुपया खर्च करून ह्या तळ्याचो विकास करतले. शेनवारा आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हांणी विकसीत कामाची बुनयाद घाली. एका तेंपार म्हळ्यार 30 वर्सां पयलीं ह्या तळ्यातल्या उदकाचेर गांवचे लोक शेतां भाटां फुलयताले. मात हळू हें तळें पुरत गेलें. सध्या तर हें तळें संकश्टांत आयलां. वर्सां आसले आनी ह्या तळ्यान कशें आसा माती साचून खूब वयर येयल्ले, सो त्यामुळे उदक साचनासलें. एका टायमार ह्या तळ्याचें उदक साचलेलें. आमी हांगा आमचे मुळगांवचे खुबशे लोक शेतां करताले. सो त्या खातीर हे काम आमी WRDच्या अंडर घेतला. 15 लाख आमी ह्या कामाचेर मोडटले आनी हे तळें सगळे खोलाय काडून ज्याच्यामुळे उदक आमचे चड साचतले आनी ते उदक आमी हाका यूज करूं शकता आमच्या एग्रीकल्चराक. हांव सगळ्यांत पयलीं मुळगांव पंचायतीचे, तांचे कम्युनिदादचे, तांच्या देवस्थानाचे आभार मानता की हे काम तेंच्यांनी करूंक दिला आणि असेच त्यांचे कॉपरेशन आसचे ज्याच्यामुळे हे ल्हान ल्हान प्रोजेक्ट जावपाक जाय. हे इतलोच निमित्त आसा की हे सगळे प्रोजेक्ट जाले की आमचो सर्वसामान्य जो मनीस आसा, आमचे जे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत सदांच सांगता की आमी सगळ्यांक स्वावलंबी करपाक जाय आणि हे बारीक बारीक कामांनी जर ह्या उदकान जर एक
4 जाणांनी शेतां लायली आनी तेंची जर शेताची करून तेचे जर आपलो तेंचो उदरनिर्वाह केलो म्हणजे ते स्वावलंबीन जाले. सो त्या खातीर हे असल्या प्रोजेक्टांची खूब गरज आसा. आमकां हांव सगळे रिक्वेस्ट करता लोकांकय आनी पंचांक, तुमची खंयचीय जर कामां आसली ती PWD आसूं, WID आसूं, इलेक्ट्रिसिटी आसा, घेवन येतना कामां घेवन येतना तुमचे NOCs हाडात आनी जे सगळीं जी कामां आसत ती आमी ही करून काडपाची. जितले बेगीन प्रोजेक्ट घे तितले म्हाका सरकारा फुडें मानूं शकतलो. हांव आमचे WID मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर आनी आमचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांकां धन्यवाद म्हणटा, कित्याक तांच्यांनी खंयच्याच कामाक ना म्हणूंक ना. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. सांगे जामगाळच्या पुलाची अवतिकायेची बातमी गोमंतक टीव्हीन प्रसारीत केल्ली. हाची दखल घेवन कांय राजकीय फुडाऱ्यांनी भौशीक बांदकाम कार्यालयाक घेराव घाल्लो. त्या उपरांत रोखडीच जामगाळच्या पुलाची दुरुस्ती केली. मात जामगाळ वतली जाल्यार वाटेर वालशेचो पूल काडून वचचें पडटा. वालशेच्या पुलाची तशीच अवतिकाय जाल्या देखून ह्याय पुलाचेर अपघात जाल्या उपरांत दुरुस्तीचें काम हातांत घेतले काय असो प्रश्न थळाव्यांनी उप्रासला. देखून सांगे मतदारसंघातल्या सगळ्या पुलांची दुरुस्ती बेगोबेग करची अशी मागणी ह्या वेळार थळाव्यांनी केल्या. थोड्याच दीस पयलीं एक जामगाळ पुलाचेर एक इन्सिडंट जालो. त्या इन्सिडंटान एकलो तितून बुडोवन मृत्यू जालो. त्या खातीर संबंदीत आमी हें केलें, आवाज उठयलो. तेजे नंतर संबंदीत खातें जागी जालें आनी तेणी ते पायपां कितें ना, रेलिंग ना ती घातली आनी तेजी मलमपट्टी केली. तरी पेंट बीन तसो कांय काडना, 2 पायपांच घातली ती जाली. तेजे पयलीं हो पूल लागता, वालशा हो पूल लागता. हे डिपार्टमेंटाचे जे पळय कोण गेल्ले हे वाटेन तेन्ना तांकां हो वालशेचो हो ब्रीज दिश्टी पडना काय कितें हेजो पयलीं सद्याक क्वेश्चन मार्क आसा. कारण त्याच पुलाची परिस्थिती आहा तशीच हे वालशे पुलाची परिस्थिती आहा. आनी हो दुसरो म्हणल्यार हो पूल पावसा बुडटा म्हणल्यार ही वयल्यान दोंगराच्यान झाड येता, ती झाड ह्या पुला येवन आपटता, लागता, ब्लॉक जाता आनी उदक आडवता. तशेंच आमगेलो हांगा एक पूल आसा देसाया वाड्यार, मुखार एक पूल आहा बारीक आर्क, तेजें हें धडक मोडोन पडले कडेन आहा. त्योय सारकी ना, त्योय तेणी लक्ष दिवपाची गरज आसा. तसोच एक तारीपंट्यार एक पूल आहा, गेल्ले जुलय ऑगस्ट म्हयन्यांत थंय एक इन्सिडंट घडले कडेन आसा. त्या पुलाक कोण बुडोन मृत्यू जाले कडेन आसा. तोय पूल आतां तसोच आसा, तेजेंय आजून कांयच हें केलें ना. कित्याक पेपर फॉलोअप करीत आसा ते, पूण तेंगेलें आजून तेजेर तेंगें लक्ष ना, डिपार्टमेंटाचें लक्ष ना अशें आमी पब्लीक म्हणूंक शकता. कितें तशें डिपार्टमेंटान हेजेर लक्ष घालचें, तशेंच सरकारान हेजेर जास्तीत जास्त लक्ष घालचें आनी जे पळय एक सांगे मतदारसंघा पूल आसा ते बेगीच्या बेगीन सारके डेंजर पोजिशनां आसा ते सारकें पोजिशन तें सारकें आसपा जाय. कोणाक भंय दिसपा जायना पुलाचेर वयता म्हणल्यार. कित्याक ही रेलिंगां हें तुटलां तें तुटलां, पेंट ना, कितें मेंटेनन्स ना. हेजेर जास्तीत जास्त सीएमान लक्ष घालचें. कारण हें PWD खातें, रस्ता विभाग हें खातें आसा, हें सीएमा कडेन आसा. सीएमान हेजेर जास्तीत लक्ष घालचें आनी हें आमगे काम पूर्ण करचें, ही आमची मागणी आसा. गोमंतक टीव्हीन जामगाळचो पूल जो आसा तेजी परिस्थिती दाखयले उपरांत काही राजकीय पार्ट्यो आरजी जावं या शिवसेना जावं तेणी वचून PWDचे घेराव घातलो. आनी आयज ते जामगाळचो पूल आसा ते खंय तरी जे एक्सिडेंट जाल्लो, जो मनीस थंयच्यान पडलोलो, तेजी खंय तरी ते पुलाचे खंय तरी मरम्मत जाल्ली आसा. पूण जामगाळ आतां हांव जे जाग्यार उबो आसा तो पूल आसा वालशेचो आनी तेजे मुखार जे आसा वालकिणी येता नंबर 2-1 अशी एरिया आसा. जेन्ना सांग्या वयल्यान PWD ऑफिसर या कोणी येता जे पुलाची मरम्मत करपाक येयले तेन्ना हांव जे जाग्यार उबो आसा तो वालशेचो पूल आसा आनी तेजी परिस्थिती पळयात. तेजी परिस्थिती एक पायपां जी आसात ती हेय पुलाक कितलेशे कडेन ना, तशें रिटेनिंग वॉल ना आनी पूल सकयल आसा. पावसाक खंय तरी हो जो पूल आसा तो एकदम उदकाक वयता आनी कितें समज आडकोन उरलें, एकदां हांगा आंबो आडकोन उरलो त्या खातीर खंय तरी हांगा फ्लड टायप जालो, पुला वयल्यान उदक गेलें, अशी ही परिस्थिती आसा. सो PWD डिपार्टमेंटाक जेन्ना जामगाळचो पूल जो आसा रिपेर करपाक वयता तेन्ना हो पूल दिसना काय कितें, हे असले पुलांचे जेन्ना दुर्घटना जाता या न्यूज जाता तेन्नाच एक्शन घेता अशें आसा काय कितें, असो मोठो प्रश्न उबो रावता. सो PWD डिपार्टमेंटान असलेय पुलांचेर लक्ष दिवपाक जाय. बारीक बारीक पूल आसा जे रातचे पुलांचेर लायटी आसनात, काय आसना, डायरेक्ट गाडी जे वॉल्ट आसा थंयच्यान डायरेक्ट येवन
जावन खंय तरी उदकांत पडोन कोणाची जिवितांनी जावपाक शकता. सो सरकारा कडेन लोकांची मागणी आसा की असले जे पूल आसा, सांग्यार जे पूल आसा, खतरनाक पूल आसात, ते पुलांची मरम्मत करची आनी खंय तरी लोकांच्या जिवाक धोका आसा तो खंय तरी टाळचो. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश सतरकर. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव सज्जना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नव्या वर्साची सगळ्या गोंयकारांक परबी. हे नवे वर्स तुमकां सुखाचे, समाधानाचे आनी समृद्धीचे जावं ही देवा लागीं मागणी. शुभेच्छूक वेन्झी वेगस, आमदार बाणावली.